प्रीतीच्या भयणी भावांनो, नोव्हेनाच्या चवथ्या दिसाक आमचो विशय आसा दोंगर काळजाची जावंक आनी देव भिरांतेन वाडूंक भरवशान जिविताची यात्रा करूया. आयज आमी आमच्या भारतांत राष्ट्रीय बालूक दिवस मनयता. देखून आयचो नोव्हेनाचो दीस आमी भुरग्यांक पासत भेटयला. दर एक भुरगें एक संतोषाची आनी भरवशाची खुणा. कुटुंबांत भुरगे जल्मतच आवय बापूय ह्या भुरग्या विशीं जायती सपनां सपयतात. पण ह्या आवय बापाची सपनां सुखकरून जावच्या खातीर भुरग्याच्या काळजांत नम्रताय आनी देवभिरांत आसूंक चड गरजेचें. जेन्ना भुरगीं नम्र काळजाची जातात तेन्ना ती नवी शिकवण स्विकारूंक पावतात. जाणवायेन वाडटा, एकामेकां सवें तांचे संबंद ती रुपता आनी एक नवो समाज निर्माण जाता. मानेवा नांगेलाक भुरग्याची चड कुर्बा आसली. चुकलो आसतना आपल्या घरा लागीं अंजुना शेजारच्या भुरग्यां सांगाता खेळटालो. जिविताचे यात्रेन आमच्या भुरग्यांनी देवाक, आवय बापायक आनी वडिलांक खातीर रावून जाणवायेन वाडून समाजांत भरवशाचे खोलीर जावन तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. Beloved brothers and sisters, on the fourth day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope. Love God and honor the elders. As we celebrate National Children's Day in India today, we dedicate this novena to children. Every child is a symbol of joy and hope. When a child is born, parents dream many dreams for them. But for these parental dreams to be fulfilled, children need to be humble of heart and God-fearing. When children are humble, they are open to new learning, grow in wisdom, their relationship becomes strong, and a new society is built. Venerable Agnello had a deep love for children, a love that began in his own childhood. In Anjuna, he would often play with the children of the neighborhood, engaging in imaginative games. On life's journey, we pray that our children respect God, parents, and elders, grow in wisdom, and become fruitful members of the society.
ह्या मिसाची इंतेसावा बोरी भलायकी मागता विन्संट लॉरेन्सो मेर्सेस, बोरी भलायकी मागता मेगन मार्कुस पोंडा, वेन्सलन सिमरॉन आनी शॉन रॉड्रिगीस देवाक दिनवासता आनी बोरी भलायकी मागता आंतोनेता रॉड्रिगीस फातोड्डा, शेरिटन मेघालस बोरी भलायकी वावरांत एस आनी जिवितांत देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागता नेटी डिकॉस्टा सेंट स्टेव, जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता जुजे फ्रांसिस्को फेर्नांडीस कोल्वा फिरगोजेची भावा भयणी आपल्या पादविगारा सांगाताक ह्या मिसांत भाग घेवंक आयिल्ली आसात. तांच्याय इंतेसावा खातीर आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. Jesu आमचो मोग करता, आमचे दोळा दवरता, आमकां वेगीन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोर्शे धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसन आमकां मागता. तुजे वेगीन आमी लिपता, आमचे सारको भुरगो जावन जेजू देवलो स्वर्गांत आमकां आपल्या बापाची गोच्या भुरगीं मोगाची. जेजू आमच्या तुजे सोर्शे धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसन आमकां मागता. तुजे वेगीन आमी लिपता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीचे तयारेच्या 4थ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानाक वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय नोम्र काळजाची जावंक आनी देवबिरांतीन वाडूंक बोरवाश्यान जिविताची यात्रा करुया. आयज आमी आमच्या भारतांत राष्ट्रीय बाळोक दिवस मनयता. देखून आयचो नोवेनाचो दीस आमी भुरग्यां पासत भेटयला. दर एक भुरगें एक संतोशाची आनी बोरवाश्याची खुणा. कुटुंबांत भुरगें जल्मतच आवय बापूय ह्या भुरग्यां विशीं जायतीं सपनां सपनेतात. जल्माक आयलोल्या भुरग्यांतल्यान आवय बापूय आपल्या कुटुंबाचो फुडार पडयतात. पूण ही आवय बापायचीं सपनां संपूर्ण जावचे खातीर भुरग्याचे काळजांत नम्रताय आनी देवबिरांत आसूंक चड गरजेचें. जेन्ना भुरगीं नम्र काळजाची जातात तेन्ना ती नवी शिकवण स्विकारूंक पावतात, जाणवायेन वाडटात, एकामेका सोवे तांचे संबंद तीर उरतात आनी एक नवो समाज निर्माण जाता. जिविताचे यात्रेंत आमच्या भुरग्यांनी देवाक, आवय बापायक आनी वडिलांक
खालती रावून जानवाईन वाडून समाजान बोरवाशाचे फोलेर जावं तांकां देव बापाचो आदार मागुया. आमी भुरगीं सपोल्लीं जेजो आमचो मोग कोत्ता आनी आमी सगळीं एक दीस ना एक दीस ल्हान आसलेलीं आयज व्हडलीं जाले आनी आमचोय सगळ्यांचो जेजून मोग केला आनी कोत्ता आनी करीत आहा. आयज भुरग्यांक भेटयल्लो दीस भुरग्यां पासत देवाक आर्गां दिवया. आमच्या भुरग्यांक देवाच्या हातान घालुया आनी देवाक जाय ते भाशेन ह्या भुरग्यांक वाडोवंक सगळे आवय बापायंक कृपा मागुया. जाय ते पावटी घडी आमी चुकल्या आमच्या पातकांचो उगडास करुया. घडये आमीच आवय बापूय तांकां बरी देख जावंक ना, तांकां बरी वाट दाखोवंक ना. बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumia kaklut ko, sumia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, sumia kaklut ko, sumia kaklut ko. प्रार्थुया. बापा, सोर देण्याच्या दातारा आमचें सगळें आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणा. तुजे मितमेर नासलेल्या बोलेपणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकोय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सोत्या गोड करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पुतांचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जोमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोष भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलें. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आऊक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सोर्वेस्पराची समूर्त पाळटा. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितांत ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान
ओसोक जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचोना, पूण तो मोयपास तुज्या पातकांचें फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो. देवाचें उतर हे जबाब. सोर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेन्स बागी. जबाब. सोर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेन्स बागी. सोर्वेस्पराची भोक्ती करतात तीं सदांच ताच्या मार्गान चलतात तीं कोरेन्स बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब. सोर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेन्स बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोल दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवतणी जेवणाक बसतलीं तुजी भुरगीं. जबाब. सोर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेन्स बागी. सोर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सगल्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सोर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुसाल्यांत तुज्या नात्रा पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सोर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेन्स बागी. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. काळजान जी कोण नितोल निर्मोल ती कोरेन्स बागी. देवा सोशी इनाम तांचे. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माते वापर मोडे जेजू ख्रिस्ताचे सोबतमान. मोहिमा तुका सोव्या. सेसोसी येवन सिसांनी विचारलें, स्वर्ग राज्यांत सगल्यावन व्हड कोण? तेन्ना सेसून एका धाकट्या भुरग्याक आपूण हाडलो आनी ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी नव्यान धाकटोल्या भुरग्यां वरी जाल्ल्या शिवाय स्वर्ग राज्यांत तुमी भितर सरची नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्ग राज्यांत सगल्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटोल्यांक कोण म्हज्या नांवांत घेत जाल्यार तो म्हाका घेता. जेजू ख्रिस्ताचें सोबतमान हें. वाखाणी तुका ख्रिस्ता.
बाबा भयणीनो, आयज आमी भुरग्यांचो उगडास करता आनी भुरगीं जावन आसात आमकां देवाची देणी. हें सगळें आमी सोत मानता. जंय भुरगीं आसात थंय आमची खरी गिरेस्तकाय आहा. आनी देखून सगळीं आमी भुरग्यां सवें आमचें काळीज ओडटा. काजार जाल्या उपरांत पासून सगळीं मागतात देवान तांकां भुरगें दिल्या पुरो. थोडीं भुरग्यांक आशेतात जाल्यार थोडीं भुरग्यांक पयसायतात. थोडीं भुरग्यांक घेतात तर थोडीं भुरग्यांक धांवडायतात. आयचो दीस भुरग्यांक वेंगोवचो दीस, भुरग्यांक उबारचो दीस, भुरग्यांचें देणें स्विकारचो दीस. आनी देखून आयचें हें नोवेन आमी भुरग्यांक भेटयलां. तुका खरी खुशालकाय कितें जाणा जावंक जाय, भुरग्यां बराबर राव. इफ यू वॉन्ट टू बी हॅपी, स्पेंड टायम विथ द चिल्ड्रन. तुका संवसार कितें तें जाणा जावंक जाय, वडिलां सरशीं वेळ सार. इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट इज वर्ल्ड, वॉट इज लायफ, spend time with the elders. And if you want to be happy, spend time with the children. आयच्या पयल्या वाचपांत भुरग्यांक संदेश आहा. आमी जाणा देवाच्या मानामेन 10. पयले 3 मानामेन देवा सोडची. चवथो मानामेन आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. आयच्या शिराकाच्या पुस्तकांत तें आमकां मेळटा. आयचें हें वाचप केलां त्या वाचपांत आमकां ही शिकोवण मेळटा. आवय बापायक मान दी, आवय बापायक रेस्पेद दी. आनी 3 वस्तू म्हज्या मनांत येतात. पयली वस्त, आवय बापायक मान दिवप म्हणजे तांची जाणवाय घेवप. तुका कांय कळना गे, तूं शिकोंक ना गे, तुका हें कळना गे, तूं बोटी गे, हे भाशेन तिका कोण नाका. घडये ती नेणार जायत पूण तिचे सवें जाणवाय आहा. तिका घडये तुज्यो स्टायली समजनात जायत पूण जिविताची स्टायल ती जाणा. आनी देखून तिका पयसाय नाका, तिका कोण करी नाका. तुज्या आवय बापाय कडल्यान भावार्थ घे. हो भावार्थ तुका संवसार दिना. देवाचो मोग तुका संवसार शिकयना. भावार्थ आनी मोग आवय बापाय कडल्यान येता. देखून ल्हान आसलो तेन्ना तुका उबारून आल्ताराची इगोजेची हाडलो तेन्ना पादिगारान वो पाद्रीन तुमकां विचारलें, ह्या भुरग्याक भावार्थान तुमी वयर काडटलीं आनी तुमी वय म्हणलां. म्हणटच तुका तर भावार्थ मेळ्ळा, देवाची ओळख मेळ्ळ्या, आवय बापायन ती दिल्या. आनी तिसरी वस्त, आवय बापाय कडल्यान तुका मोग मेळटा. हें तुवें विसरोंक फावना. कितें दिलें गे तुवें, कितें केलें गे तुवें, कितें आमकां दवरलें गे तुवें. तिणें घडये कांय दवरूंक ना, घडये बाटां बेसां दवरूंक ना. पूण तुजें काळीज मोगान बोल्लां. तुजे खातीर तिणें त्रास केल्यात, कोश्ट केल्यात, त्याग केल्यात. हें सगळें जावन आसा तिचो मोग. आनी आवयच्या मोगाक कितें सर करूंक जायना. आयच्या शुभ वर्तमानांत भुरग्यांक पयसायताले. जुदेवाचे चाली प्रमाणे भुरग्यांक मोल नासलें, तांकां मान नासलो, तांकां कोण लेखी नासलो पर्यंत. आनी जेजू अशा वेळार जेन्ना शीस भुरग्यांक पयसायतात तेन्ना म्हणटात, भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, तांकां धांवडाय नाकात. आनी शिसांक भुरग्यांक धरून म्हणटा, ह्या भुरग्यांची देख घेयात. ह्या भुरग्यां भाशेन तुमी जायात. ह्या भुरग्यां परी कोण जाता ल्हान तो स्वर्गा राज्यान व्हड. पळयात भुरग्यांक जेजू कितलें मोल दिता. भुरगीं कितलीं मोलाचीं तें आमकां शिकयता. आनी भुरग्यां कडल्यान आमच्यांनी कितें शिको येता तेंवूय आमकां दाखयता.
आमी जाणा भुरगीं ल्हान इनोसेंट ती रोखडी बोगशितात तांचें सगळें सादेंपण आहा ती रोखडी स्वत मानतात तांचें सगळें भाग्योनपण आहा आनी देखून आयज आमी भुरग्यांचेरूय नदर घालुया आनी भुरग्यां कडल्यानूय आमी कितें शिकुया तुका स्वर्गार वचूंक जाय भुरग्याक पळय आनी भुरग्याचे गूण तुजे गूण करून सुर्गीचो इनाम जोडूंक वावरो पादाग्नेल ल्हान आसलो आनी आमची भुरगीं आतां ल्हान आसतना मोबायलाचेर खेळटाय चडशीं आमची भुरग्यांक मोबायल जाय खेळपाक पादाग्नेलाच्या तेंपार मोबायल नासले पूण पादाग्नेलाचो खेळ आसलो खूंय मीस आमी केन्ना ल्हान आसतना तुवाल घालताले चादर घेताले मेरी बिस्कीट घेताले आनी ही जेजूची कूड म्हणटाले हो आमचो खेळ आसलो पादाग्नेलूय तसो करतालो मीस भेटयतालो आनी मांद्री आसल्यो आतां त्यो मांद्री दिश्टी पडनाय मांद्री आसलेल्यो पादाग्नेल खूंय मांद्र्यां भितर वयतालो आनी अशी रावंड पुलपीट कहें तें रावंड थिंगा भितर रावतालो आनी थिंगा रावन खूंय देवाचें उतर पुरगडटालो शर्मांव सांगतालो भुरगो आसतनाच तेजो खेळ आनी तो खेळ करता असो एक पाद्री येयलो खूंय तेणें तेका चयलो हो ल्हान भुरगो शर्मांव सांगता ताणें म्हणलें खूंय हो एक बरो प्रेगादोर जातलो देवाचें उतर बरे भाशेन तो फुडाराक परगडटलो म्हणजे आदी फुडेंच तो पाद्री जातलो तो भाग्योन जातलो हें ताणें आदी फुडें पारकिल्लें म्हणूच भुरग्याची स्वप्नां ल्हान आसतना दिश्टी पडटात भुरग्यांचोय फुडलें जिवीत ल्हान आसतना आवय बापायक वळखूंक मेळटा देखून आयज आमी आमच्या भुरग्यां सवें कितें पळयता कितें तांकां दाखयता कितें तांकां शिकयता तें गरजेचें म्हज्या मनान सदां हें येता तुमच्या भुरग्यांक तर तुमी ल्हान आसतना देवाचो मोग दिला भुरगीं केन्ना वायट जावचीं नात यू हॅव नो टेन्शन इफ यू हॅव गिवन देम गॉड्स लव तुवें तर भुरग्याक ल्हान आसतना तेंच्या काळजान मोग दिवंक ना देवाचो मे बी आय डोंट नो वॉट वील बी द फ्युचर देखून देव आयज आमकां सगळ्यांक हेंच मागता भुरग्यांक देवाचो मोग दियात भुरगीं केन्नाच इबाड जावचीं नात भुरग्यांक तर आमी संवसार दाखयत घडी तीच घडी आमचेर एक दीस फोंट मारीत मामी तुवें सगळें दिलें पूण कितें गरजेचें तें तुवें म्हाका दिवंक ना देव हांगासर येता जेजू ह्या वेळार आमचे मदें येता ताचे चडशीं आमी उलोवया आमच्या भुरग्यांक देवाच्या हातान घालुया आनी हें मनान दवरुया आमकां खरी खुशालकाय जाय लेट्स स्पेंड टायम वीथ चिल्ड्रन आनी भुरग्यांक सांगता तुमकां संवसार कितें तें कळोंक जाय जिवीत कितें तें जाणा जावंक जाय स्पेंड टायम वीथ एल्डर्स जांचे केंस पिकल्यात जी म्हातारी जाल्यान तांचे सवें वेळ सारात ती तुमकां जिवीत कशें जिवंक जाय तें सांगतलीं उबी रावुया आनी आमच्यो थोड्यो गरजो आमची मागणी देवा मुखार दवरुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन आपली पोजेची जतनायेन सेवा करूंक आनी पवित्र संस्काराचे समोरमेंतल्यान जेजूचो अनुभव आपले पोजेक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या भुरग्यांक देवाचे आदीन करुया ती देवबिरांतीची आनी नोर्म काळजाची जावन माई मोगान जेवूंक शिकूंक आनी आपल्या कुटुंबांत तशेंच समाजांत बोरवाशीची किर्णां जावंक पाव म्हूण देवाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका
आवय बापायनी शिक्षकांनी आनी भुरग्यांचो सांबाळ करतल्यांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळटना भुरग्यांक देखीवंत नमुने जावंक आनी नम्रताय मोग आनी बोरवासो तांच्या काळजांत घालूंक ताका बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आधुनीक यंत्रां आनी हेर सुळवत्यो निर्माण करतल्यांनी भुरग्यांक जिविताची कोरी मुळयां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. भुरग्यां बाळाच्या देण्याक आशेतोल्या कुटुंबा पासत मागुया. देवान तांचें कुटुंब फलादी करून तांकां उजवाडान भरून तशेंच गोरपाटा आड आनी भुरग्यांची होक राखूंक वावरतल्यांचो वावर फलादी कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. बापा, जेजूच्या नांवान मागलोलें तूं आमकां दिता. ह्या वेळार आमी जेजूच्याच नांवान आमची मागणी तुका उबारल्यान. जें आमी मागलां मागूंक ना आनी मागूंक नकळो तेवूय तुज्या उदारपणान आमकां जण एकल्याक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक भेटुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग भोगुया. तुझ्याच बरेपणान आतां उद्या सोर्यादाना जातली रोखडीच जाताय आमकां. जिवीत दिवपी खाणा पिवना दुनिया तुझ्याच बरेपणान सोर्यादाना जातली रोखडीच जाताय आमकां. जिवीत दिवपी खाणा पिवना. म्हज्या भाव भयणांनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्रतेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाखाणणेचो योद्न तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिलाय ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काडे आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोचलें. ताचेच वरवीं नव्या नामकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वेर तुका वाकणटा तारण मेळटली तुजी पोरसां. स्वर्गार तुका एका ताळ्यान दिनवासता स्वता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आनी निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo sorves por tu sorgani sonsa Bola tuja wojbowa U sorgi duka coy 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 Sorves por acinawi Yeta taka coy coy U sorgi duka coy 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 बापा खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरीन जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रोगत. पातकांचे बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Babartaco good porgo tuya. Tuja kusarani puro जीवन पणा वरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कने देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा आखे प्रितिमेचेर वेस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचे उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गोणी बापा आनी सगळे यादनीक वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत पाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो आसूं धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण हांवें मागता. आंकवार मारी देवाची मायज सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू न्हयच फकत भुरग्यांक वेंगेन घेता पूण जेजू भुरग्यांची मागणी आयकता. तुका कितें जाय जाल्यार भुरग्यांक सांग. भुरग्यांनी मागलोलें देव सदां आयकता. आनी आमी सगळीं देवाची भुरगीं. देवा मुखार आमी भुरगीं म्हूण ओळखून घेवया आनी देव आमचो पाय म्हूण सोत मानून जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमच्या देवाक बापा म्हूण उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. भुरग्यांक उबारून वेंगयतलो आनी आमकांय भुरग्यां परीन ल्हान जा म्हूण सांगतलो जेजू. बाबार्थान ताका घेतिनी आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù, moga ludar, kitlo mowalish tamso, amchi soshi, bisrat rauta, amka saman soloita, nachi bogo, yerkorasa, sopun priti kortolo.
Daci, Chiedi vorti, Gorsani Zodoriato, Vici Kotmia, Citul Dorta, Apleați rogda naroida, Bapak dita, Tanka vorbun, Kurpines na netoita, Apleați rogmas, Anka kavun, Naci lagi exada, Apleați rogmas, Tanka kavun, Naci lagi exada. Mogalista, Jesus o mia, sasotan mo kordolia, magda saiba, tu so uka, duka korda no moska, zadu yamto, sasna, Dini zados kabaru, nirmiyami, boguk duka, rubrut bagi sorgaru. Nirmiyami, boguk duka, rubrut bagi sorgaru. मोगाच्या बाबुरीनो जेजू आमच्या काळजांत आयल्या आमी आमचे दोळे बंद करुया आनी काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनवासुया आमच्या जिविता पासत दिनवासुया आमकां जेजून आमच्या सुखांत आनी आमच्या दुखांत ताणें वांटो घेतले खातीर दिनवासुया जेजूक आमच्या गोरब्या पासत आनी आमकां एक सोबीत जिवीत दिला ताचे पासत प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचें उपकारी मन तुजे ताईं दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयल्लीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोसणाचे घोटायेन आनी संतोषभरीत काळजान ओदीक व्हडे भोक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसूया. मोगाच्या बा भयणीनो आनी एक फावट तुमकां सगल्यांक मायमुगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरांत. आयज आमी किरीटपणी दिनवासता हे मिसांत कोलवाची फिरवोसकारांनी भाग घेतला. तांकां आनी किरीत भाशेन तांच्या पादविकाराक फादर पॉली आमचे दिनवास. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. कांय कळोन्यो आसात. नोवेनाच्या दिसांनी तुमच्या केरीत इतेसांवा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसांत दिवं येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक ताच्या शिकपांत आनी आकानेत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. मानिवंत आग्नेलाच्या सानकोना पासो मागोंक आयज शुक्रारा नोव्हेंबराचे 14 रातचे 9:30 ते सकाळीं 5 वरां नायट विजील आसतलें.
हे नायट विचील फादर ओनासिस डिक्रूस आनी फादर जोझफ फेर्नांडीस आनी ताचे सांगाती चलयतले. मडगांव KTC बस स्टँडार तांव पिलार येवंक रातचे 8 वरां बस आसतली. तशेंच पिलार जंक्शना तांव वर ह्या दोंगरार येवंक 9 वरां तांव बस आसतली. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता. आयज नोव्हेंबर 14 आनी आख्या भारतांत चिल्ड्रन्स डे मनयतात. भुरग्यांचो दीस मनयतात. आमी खेरीत भाशेन आमच्या भुरग्यां पासत मागूंक गरज. ह्या निमितान फाल्यां नोव्हेंबराचे 15 भुरग्यां पासत आनी देव आपोवणे पासत पिलार दोंगरार खेरीत मिसां आसतली. सकाळची 10:30 वरां आनी सांजेचे 4 वाजता. मागता तुमचे ताय तुमच्या भुरग्यां सांगाता तुमी ह्या मिसांत वांटो घेवंक. ह्या वर्सा मानवंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बँड स्टँडांत आसा ती तुमी व्हरची. पिलारची संस्था अंतोर धोर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावरता. संवाद घडोवन हाडटा. फाल्यां नोव्हेंबराची 15 सोनवारा दिसा धोर्मीक भावा विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजेच्या 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी तातूंत वांटो घेवचो. नोव्हेंबराचेर 18 सकाळीं 10:30 वरांचे मिसार खेरीत पिडेवंता पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनोती. व्हीलचॅराची सवलत आसतली. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलारची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीत चलयतल्यात. जांकां आपल्या रगत दिवपाची खोशी आसा तांकां आदले रातीक 6 वरां तरी न्हिदूंक जाय. रगत दितल्याची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें आसूंक जाय. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करूंक जाय. तुमी हे बरे वावराक आदार दितले म्हूण रावता. ही खबर वॉट्सॅपार तुज्या इश्टा मित्राक धाडून गोमय आनी हे कॅम्प फलादीक जावंक तुजो सहकार दी. तुमकां कोणाकूय पंडालोचो खर्चो दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. मानवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. मोगाच्या भयणी भावांनो, मानवंत आग्नेलाच्या मजूतीन जायतीं जाणां आमी भावार्थान मागणें कोत्ता आनी हेच भावार्थान मागणें केलोलें देव आमकां आशिर्वाद दिता. आनी आयज कॅसेंड्रा डिसोजा बातीन तावन अशें आमकां सांगता. म्हजे मामीक ओड्ड्यांत एक गोठ आसलोलें. आमी जायत्या दोतोराक दाखयलें. एका दोतोरान सांगलें तें लंप जावंक शकता म्हूण. थोड्या म्हयन्यांनी दुसऱ्या दोतोराक दाखयलें. ताणें सांगलें मॅमोग्राफी करूंक गरज म्हूण. रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो. आमी सगळीं अजाप जालीं. तिसऱ्या दोतोरान मॅमोग्राफी रिपोर्ट नॅगेटीव म्हूण सांगलें आनी विटामीन कॅल्शियम टॅबलेट्स दिल्यो. 7 म्हयन्या उपरांत आनी एक दोतोराक मेवली. त्या दोतोरान तपासून सांगलें कितें तरी वायट आसा म्हूण. हें आयकून आमी खूब कोंती भरीत जालीं. दोतोरान बायप्सी केली आनीक रिपोर्ट मेळटूच गोमलें कॅन्सर आसा म्हूण. दोतोरान सांगलें मॅस्टोकॉमी करपाक पडटली म्हूण. हांव पाद्र आग्नेलाच्या तुमलाशी दिमी घालून आनी रोडून मागलें म्हजे मामीक बरें कर म्हूण. आमी पाद्र आग्नेलाचे व्हड भोक्त. दर वर्साक हांव आनी म्हजे मामी नोवेना करतालीं.
नोव्हेंबराचे 11वेर पादाग्नेलाचे पयल्या नोवेना दिसा मामीची सर्जरी जाली. रिपोर्ट येतूच दोतोरान सांगलें केमोथेरपी आनीक रेडिएशन घेवपाक पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव आनीक दुखांनी दोतोरा उचीर रोडली. परतून हांव पिलार येवन पादाग्नेलाच्या पांयाशी रोडोन मागलें आनी मामीक माती उदकान घालून दिली. तिची केमोथेरपी आनी रेडिएशन बरे भाशेन जालें आनी सगळे रिपोर्ट्स बरे आयले. आनी 1 वर्सा परतून टेस्ट करून पळयल्यार सगळें बरें आसा म्हूण दोतोरान सांगलें. पादाग्नेलाक आर्गां दिता आनी फुडले रिपोर्ट बरे येतले म्हूण म्हाका पादाग्नेलाचेर खूब विश्वास आसा. ताका बेगीच सांताचो मान फावो जावंक मागता. वय म्हज्या भयणी भावानो, हे भावार्थान केल्लोले मागणे देव आमकां आयकता आनी देव आमकां आशिर्वाद दिता, आमकां पेकोवणी फाव करता. आनी होच धीर भावार्थ घेवन आयज तुमी ह्या पिलारच्या दोंगरांत आयल्यात. ही सगळी भावार्थान आमी इंतेसांवां मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन देवा बापाच्या हातांत आमी घालुया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोद पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परे चलूंक जाय हें दाखय. तुजो विश्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण कालसान हांव मागता. तशें आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनूत बरे जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान माग. एक खुणा कोशी फाव कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणे. म्हजे फाटी मोडुया. ओगोणीत काकलुच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांया सोरशी आमी मागता. व्हडा विश्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर. आमचे पयत सोबेचे इगोजेचे उगोड पोरगोटणे उद्देशी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता नावी आमेन. पिढीवंताचे मागणे इगोजीत आसतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. हात जोडून देवाचो आशीर्वाद मागुया. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. भुरग्यांक वेंगोवंक आनी भुरग्यां पुरी ल्हान जावंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.